क्रिस्त ते मोगाळ बाबा भयणीनो, कश्टांच्या वेळार आमचो धैर्य आनी तशेंच आमचो पावर्थ सांडिग्नो जल्मलो आमकां पवित्र सभा हर एकल्यांक उलो दिता. आमच्या कश्टांच्या वेळार समस्ये वेळार धैर्यान फूट करून जेजू क्रिस्ताच्या पावर्तांत वाडोवंक आमकां स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां आपोवणे दिता. देवान केल्ल्या सर उपकारांक ताच्या बरेपणाचो उपदास करून आमी अर्गां दिवंक जाय. तुमी जाणा आसूंक पुरो, सप्टेंबराची 11 तारीख 2011 इसवेंत जाल्लें तें भयानक घडीत. सप्टेंबराच्या 11 तारखेर ते कराळ दिसा वर्ल्ड ट्रेड सेंटराचेर भयोत्पादकांनी 2 विमानां मुखांतर आक्रमण करून संपूर्ण नाश केले. थोड्या तेंपा उपरांत एके कंपनींत आक्रमणांत वाचून उरलेल्या लोकांक नव्या अवकाशा खातीर जमत आपयली. वर्ल्ड ट्रेडरचो वाचून उरलेलो मुख्य सिक्युरिटी गार्ड सुरविल्ल्या उलोवप्यांत अशें सांगूंक लागलो, आमी जर ह्या टेररिस्ट आक्रमणांत वाचून उरलेल्या तर हर एकल्यांच्या फाटल्यान एक ल्हान ल्हान घडीत आसात. आक्रमण जावच्या दिसा म्हज्या धाकटुल्या भुरग्याक किंडर गार्डनाक एक सुरविल्लो दीस. तो सुरविल्लो दीस जाल्ल्यान अलार्म वेळार जावन नासले वरवीं हर एकल्यांक ही घडाय जाली. भुरग्यांक पावोवन कामाक येताना वेळ जालो. टेररिस्टाचें थंयसर आक्रमण जालें, पूण हांव वाचून थंयसर उरलो. एकल्यान ताच्या भुरग्यान सकाळीं नाश्तो करतना च्या पॅटार उमटून घाली. ऑफिसाक पावतना वेळ जालो आनी तो वाचून उरलो. आनीकल्यान नवे शू खावन गेले आनी ते काल ऑफिसाक येतना शू बायट जाले. मेडिकलाक वचून बँडेज खावन घेवन येतना वेळ जालो आनी तो वाचून उरलो. आनीकल्याक टॅक्सी मेळनासले वरवीं गळाय जाली, वाचून उरलो. आनीकलो मोबायल फोन उरले म्हूण घरा फाटीं वचून येताना गळाय जाली, वाचून उरलो म्हणून तो म्हणूंक लागलो. मोगाचेनो, ह्या सर गणिता मुखांतर एक संगत आमी समजून घेवंक जाय. देव आमचे सांगता आसा. हर एक घडी म्हणले बरी देव आमचे सांगता आसा. देव आमकां सांडून घालिना. देव आमकां खंडीत जावन आणता बरी तो आमकां सांडून तो घालिना. एका भुरग्या भाशेन आमकां तो रक्षण तो दिता. देवाचे योजन आमच्या जिवितांत विविध रुपान रुता जाता म्हूण सांगयत. जिवितांत सोडून घडटना कश्ट संकश्ट येताना आमी कंगल आमी जावंक नजो. बकार देवाक हर एक संगत्यो बऱ्याक पडे अशें करता म्हणून आमी धैर्यान रावूंक जाय आनी पावार्थान आमी जियोंक जाय. तुमी एक खारिझमॅटीक गीत तुमी आयकलां जावंक पुरो. जिणेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी बोटां तुका दूख आनी सूख रोसलेलो तसलो सांबाळटा सदां. चच्चल जायनाका, कंगल जायनाका, आसतलो तो पोंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना, संकश्ट आसतना आमचे दोळे देवा थंय आमी उबारूंक जाय. देवा सशीन आमी वचूंक जाय. जेजू म्हणटा माथेवाच्या वांजेलांत 11:28 कश्ट तेल्यान वचून वयतल्यान म्हजे सशी येया, हांव तुमकां विशय उदितलो.
हांव जावन आसा गोळ्या आनी खालत्या काळजाचो, म्हजे लागचे तुमी शिका. आमी जेजू तशें आमी वचोंक जाय. जायतो लोक आपले कश्ट संकश्ट हाडून जेजू तशें ते आयले आनी ताचे जावन हर एकल्यांक भलायकी लाभली, वचून लाभली, रक्षण लाभली. किर्तनकार अत्यंत वाक्य एक अशें म्हणटा, सर्वेस्पर जावन आसा आमचें रक्षण, सर्वेस्पर जावन आसा आमचे कोटे. तो आमचे बुरूज, ताच्या शरणागत हांव येता, तसो आमचे कोटे रक्षण, ताचे जावन मेळटा आमकां सुटका. तोच जावन आसा आमचो थारोक, ताचे जावन आमकां मेळटा थारान. मोगाचेनो आमी सर्वेस्परांत सशीत आमी वचोंक जाय. जेजू क्रिस्त आज आम्हा सर्वांक तो आपयता. हे आपुजे सशेन आमी कश्ट आमच्या जिविताक कश्ट आसल्यार आमी बरोस सांडून गेल्यार आमी जेजू सशेन आमी वचोंक जाय. गलिल्या सरोवरांत वारें वादळ उडटा आसतना शिशू पोपाट मारूंक लागले, सोम्या आमकां बचाव कर. ते संदिग्ध स्थितींत जेजू क्रिस्ताक ते पोपाट मारूंक लागले आनी जेजू तांकां म्हणटा, इतलें बिजोड कित्याक उण्या भावार्थनो, म्हजे वयर तुमी विश्वास दवरा. आनी जेजून वारें वादळ थंड केलें आनी त्या वेळार तांचो भावार्थ सोडलो आनी जेजू क्रिस्त जावन आसा सोडवणदार रक्षक म्हणून तांकां कळीत जालें आनी तांणी भावार्थ तांणी दवरलो. आनी तांचें मागणें जावन आसलें, सोम्या आमचो भावार्थ सोडय, सोम्या आमचो भावार्थ सोडय. कडी जावन मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पोरण्या सोल्ल्या थावन नव्या सोल्ल्या मनसर आमी थोड्यो संगत्यो आमी आयकतावो. भावार्थांत धैर्य साणिनासतना ते मुखार ते सगळे जायते व्यक्ती आमी पळयतावो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत थोड्यो आधुनीक थाळण्यो येतात. हांवें हेरांच्या की वट जायचे, हेरांच्या की चड आनी चड वस्तू आसुचे म्हणलें आमची सर्वांची आशा आनी आंगलाप आनी अशें जायती थाळणी आमकां येतात. आमच्या घरांत व्हडलें कार आसोचें, व्हडलें घर आसोचें, व्हडलें बिजनेस आसोचें, व्हड कंपनींत काम आसोचें, व्हड शारांत जिवन हांवें जियेचें, व्हड इस्कॉलाक वचोचें आनी इगर्ज व्हडल्या इगर्जेक हांवें वचोचें. हें सर्वचें पसंद जावन आसा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. हें आमकां सर्व पसंद कित्याक म्हळ्यार आमकां व्हड व्हड संगतीक वा व्हड व्हड शाराक वा संगतीकेचें आमचें तें एक हक्क म्हणून सांगयत. इंग्लिशांत एक संज्ञा आसा, एक जिविताचें एक प्रिंसिपल जावन आसा, द बिगर द बेटर, द मोर द मेरियर. असले तत्व आमचे जिवीत संतोषान भरच्या बदलाक सोस्तिकाय हप्तावंक आनी आकारान बरोवंक आमकां अवकाश दिता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवान हो आपुरबायेचो संवसार ताणें रचलो, फुलां फळांनी ताणें शृंगार ताणें केलो, सूर्य चंद्रांनी ताणें उजवाड ताणें दिलो, रसून उजवाड ताणें दिलो आनी अखेरीक मनशाक आपल्या सारकेचो सुरपयसो जावन रचलो. ताणें आपल्या बोणान सत्तेन हो संवसार ताणें बांदून हाडलो. कधीच जावन एक संगत बांदून हाडीचे तर आमी ल्हान तावनसो आमी सुरू करूंक जाय, हाका भावार्थ आसोंक जाय. एक खणमेळांत एक संज्ञा आसा, आनी हाणी कुडी हाडला. पावस ल्हान ल्हान थिबे जावन पडटा, पूण हे उदका तेबे सांगता मेळोन वाडल्यार आवड येवंक साध्य आसा. संवसाराची दिश्ट आमी व्हड संगतीचेर, व्हडपण,
दरबाराचेर केंद्रीत तर जेजूची दैवीक दिश्ट ल्हान संगतीचेर ल्हानविकायेचेर आसा. ताचे शिकवणेंत ल्हान संगतीक प्रमुख विशय दिता. एक कोप शेळे उदक, 2 तांब्याची लाणी, ल्हानशी लाणी, ल्हान भुरगीं, 2 वा 1 हजारणे सांगता मेळिल्ल्यो जमो, गरबुज्यो, लिल्ली फुलां, रुचीक तिकीत मीठ, पळोवंक जाय तिकीत खमीर. ह्या ल्हान ल्हान संगती तो उपेग करन व्हड व्हड संगती विशांत तो संदेश तो दिता. मोकाळ बाबनो आनी भयणीनो, तुमी जाणा आसोंक पुरो. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 11 वळी तावन 13 वळी म्हणसर देवान चोर जिप्सची रूख जोडां रचलीं. झाडां बियो आशिल्ल्या फळाचेर रूख देवान रचलें आनी ताका भोव बरें दिसलें. रूख जडतावन सुबीत जावन तांची फळां रुचीक आसलीं. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 9. देवाचेर विश्वास दवरतल्यांक 5व्या जैतनाच्या रुखाक सरी करता. कीर्तनकार 52 वाक्य 8. नितीवंत पुरुषांतावन एक आमी आयकोवचें तें गीत कीर्तनकार 7 वाक्य 7 - 8. नितीवंत काजळा माडा बरी वाडटलो, लेबोनाच्या देवदार रुखा भाशेन वयर जोडटलो. बापूरबाईचे गिताचें आकर्शण जावन आसा आनी त्या रुखाची सबाय त्या गितांत थंयसर वर्णिता. रूख इतलो मजबूत, आकर्शीत, देव आपणकच एका 5व्या रुखाक सरी करता. देवाचें राज खंयतावन प्राण जाल्लें मागोचें न्हय. देवाचें राज ल्हान बिया थावन किरलो न्हय. वाडून अंतराळाच्या सुकण्याक आसरो दिवच्या जैत रुखा सारकें म्हणटा जेजू क्रिस्त मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 4 सोळेवे वळींत 32 वळी म्हणसर. कधी जावन तुमी एजेकिएल प्रावतीचे ग्रंथ तुमी वाचला जावंक पुरो. एजेकिएलाच्या ग्रंथांत अध्याय 17 वाक्य 24 आमी आयकता. एजेकिएल प्रावती तें इस्रायलाचे राज देवाच्या कोंबराक सरी करता. देवाच्या कोंबरा थावन मजबूत रूख करची सकत आसा. वंच रूख सकला हाडूंक, ल्हान रूख वंच उबारूंक, पांचवो रूख बावूंक, बावलो रूख फालोस करूंक देव शकता. देवान विंचल्या मजबूत रुखार जिन्साची सुकणी वस्ती करतात आनी अशें हर एक जिवी ह्या रुखाच्या पांट्यार आसरो घेता. हें सर देवाक साध्य जावन आसा आनी म्हणटा हांव तें सिद्ध करतलो. हांव तें करतलो म्हणटा देव. मोकच न्हय. एजेकिएलाक भावार्थ आसलो आनी भावार्थान म्हणलें बरें इस्रायलकारांक ती बॅबिलोनाच्या बंदड्यान ती आसली. पूण एजेकिएल प्रावतीन देवा थंय दवरलो भावार्थ सांडूंक ना. कधी जावं देव तांकां रक्षण दितलो आनी तांचें जिवीत त्या रुखा बरी जातलें म्हणून तो संदेश तो दिता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सांव पावलो भोव आपुरबायेन अशें सांगता आमी भावार्थाचे दिश्टेन आमी पळोवंक जाय. आमी आमच्या लोकांच्या अभिप्रायाचेर होंदून विमर्श करन आमी निर्धार घेवंक नजो. पगार भावार्थाच्या वजवाडान पळोवन पारखून निर्धार करूंक जाय. संवसाराचे आनी तशें भावार्थाचे दिश्टीन वस्तू व्यत्यास आसा. देखीक संवसारी दिश्टींत मरणांत जिवीत आखेर जाता, पूण भावार्थाचे दृश्टीन मरण एक पास्क जावन आसा, एक उतरट जावन आसा, एक दार जावन आसा. कुडीचें बिडर सोडनो सुमेच्या घरा वचून रावच्याक मरणांत दिवो नपयस जायना.
पगार सकाळी उदेरलो म्हूण तो पालवता, संवसारी दिश्टीनं मरण बेखावजेनी उबयता, पावताचे दिश्टीनं मोन्ना ती आमचे ती विशेष म्हणटा. सांब पावल कोरीत घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक 18 वड. कणी जावन मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचे जिवीत 3 पीठ मात्र. कित्याक असो 3 पीठ मात्र? आमी जल्मत आसतना आमकां 3 पिठीच्या फाळण्यांत आमकां दवरतात आनी मरता आसतना 6 पिठीच्या पोंडांत आमकां दवरतात. पूण आमचें जिवीत 3 पिठीचें मात्र. त्या देखून आमी फावरतना आमी जियोंक जाय, बऱ्यो करण्यो आमी आदारूंक जाय आनी आमचें जिवीत सुपळभरीत जातलें. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवाचें राज विस्तारूंक जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारी तो आयिल्लो. कितेंच भेदभाव नासतना देवाचें राज ताणें कितें केलें? ताणें देवाचें राज ताणें विस्तारलें आनी देवाच्या राजांत ताणें सर्वांक भागीदार जावंक ताणें आपोवणें दिलें आनी हाका भावार्थ गरजेचो जावन आसा. जेजू ख्रिस्तान जायती शिकवण ताणें दिली. आपूण दुर्बळी कितली बागी सगळींचे राज तांचे रुदान करता ती कितली बागी तांचे दातलें दायज खुशी करूंक देवाचें राज खुशी करूंक ताणें ती कितली बागी देवाचें राज तांचें जातलें. नितळ मळाची कितली बागी देव तांकां रूप पळोवंक शकतलो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी आमचें तें आसलो आमी पावार्थ आमी सांडूंक नजो. जेजूचे वयर वर्त पावार्थ आमी दवरूंक जाय. जेजू आनी ताचे शिस ह्या घडींत आमी पळयता दोनीचेर बसून पेरे तडीक पयणार आसता आसतना वाऱ्या वादळाक शिकून 2 बुडत म्हणून ते बियान भरतात. जेजू बियान कंग जाल्यार शिसांक वारें वादळ धड करून वासयता आनी तांचो भावार्थ पळोवन नासमाधान दाखयता. तांचे तांकां भावार्थ नातलो. जेजू क्रिस्तांव सोडवूंक म्हणून तांकां घडीत नातलें. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्त आपल्या परकतचिने वेळार अजापां करता आसतना, पिडेस्तांक गूण करतना, मेल्ल्यांक जिवन करता आसतना, हजारो लोकांक 5,000 लोकांक उंड्या मास्कलें वाडटा आसतना वाऱ्या वादळ शिरकयल्ल्या त्या शिसांनी जेजूचेर धैर्य धरूंक मोड केलें ना. बगार बियान खंद जालें शिस, पूण जेजू न्हिदेंतलो उठोन वाऱ्या वादळाक थंड करता, शिसांक तो राखता. हे घडींत खरेंच जेजू क्रिस्त जिवीत म्हणल्यार पयणार येवच्या कश्टांत, अणवरांत, पिडेश्रेंत सदांच लागतलो म्हणून आमकां समजयत. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत कसले लिसांव आमी घेवंक जाय. आमचो भावार्थ आमी दवरूं तर गरजेत कितें करूंक जाय? पयल्या सुवातेर जिविताच्या हर एक संदर्भार देवाचेर विश्वास दवरूंक प्रयत्न करूंक जाय. विश्वास गरजेचो जावन आसा, भावार्थ गरजेचो जावन आसा. आमी अविश्वासी मनशां आमी जावंक नजो. देव जावन आसा आमचो रचणार, आमचो पोसणार, आमचो धनी. तो सृश्टीकर्ता जावन आसा आनी आमकां ताणें रचला. त्या देखून त्या दिसा देवाक आमी आराधन करूंक जाय, स्तुती आमी करूंक जाय आनी आमचो खरो विश्वास आमी दवरूंक जाय. सतान आनी नितीन स्पिरितान ताका आराधन आमी करूंक जाय. हो जावन आसा विश्वास. दुसरें जावन जिवितांत कश्ट दुख बेजाराय समस्या जाता आसतना धैर्य रावन जिणी पूर्ण करूंक पेसाडूंक जाय, मुखार सरूंक जाय. आमच्या जिवितांत जायते कश्ट येतात, समस्या उब जातात, कश्ट बेजाराय उब जाता. त्या कश्टांत आमी पळोवन जावंक नजो. बगार ते समस्या पूर्ण करून
ती बतवणां पुडकन आमी धैर्यान मुखार सरोंक जाय आनी जेजू क्रिस्ताचे वर्तो बाबर्थ आमी दवरूंक जाय. जेजू क्रिस्ताक जायते कश्ट आयले, संकश्ट आयले, कुसाचे कश्ट ताणें सोंसले, पुडकन तो मुखार तो सरलो. देवा बापाचेर वर्तो विश्वास ताणें दवरलो. तिसरें जावन जे कितें आमचे तकी भायर करता ती हर एक संगती देव बऱ्याक पडटा अशें करता म्हळ्यार चिंताप चड आनी चड जिणेंत वृथा करूंक जाय. चवथें जावन जिविताच्या कश्टांच्या परिस्थिती वेळार उतराण आनी करणे मुखांतर पुन्हा जिवन जेजू क्रिस्ताचे कडेन पाटलावदारी वडे दाखोवन आमी दिवंक जाय. जेजूच्या शिश्यांनी कितें केलें? पवित्र तांचेर देंवन आयल्या उपरांत जेजूचे वयर विश्वास दवरलो, जेजूक साक्षान ते जियेले आनी आखरीचे जावन देवाची मांडावळ आनी योद्यान आजुनी मनशा जिवितांत रुता जाता. सर रितीन देव ते जारी काडटा म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय. आमचें योजन यशस्वी जातलें आनी देवाचे वयर करून विश्वास दवरल्यार आमी खरी मनशां जावंक आमी शकतल्या. मोगाळ भावनान भयणीनो, आमी देवाचेर आमी विश्वास दवरया. समस्या येता आसतना धैर्यान आमी मुखार सरया आनी देवाच्या योजनेक खालतीमान घालया आनी मोरयेपरी आमी म्हणया, आपले सोमेची साकर तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं. आमेन.